स्विमींग पुलाची तो कांयच कोट केली ना. त्यांचे सगळ्या युनिटाक इंडिव्हिज्युअल स्विमींग पूल आसा हे हितून तेणी खंयच कोट केल्ली ना. लायसन दिवची पयलीं प्रोविजनल एनओसी कंपल्सरी म्हणटा तो घेवपा जाय. हे म्हाका PWD आरटीआयचेर दिल्लें आसा हे खंय तेणी घेतलेलें ना. दुसरें आसा फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा, गोवा इम्पॅक्ट असेसमेंट आसा, फायर आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा. हे कसल्योच एनओसी हेल्थाची आसा ह्यो खंयच्योच एनओसी तेंचे कडेन पंचायती पावना. आनी हे जेन्ना एडमीट करून शोकस नोटीस धाडटा तेन्ना तांकां खबर आसा पळय हे फायलीक ना म्हणून तेणी शोकस धाडलेले आसा. ते म्हणटा आमी लिगल ओपिनियन घेतात. ते दोग जाण लिगल ओपिनियन घेवपाक तांकां कोणेच रायट दिलें ना. ते मेजॉरिटीन पास जालें जाल्यार ते लिगल ओपिनियन धाडपा जाय. आनी जेन्ना शोकसाचेर जेन्ना तुमी 7 दिसाचो जो टायम दिल्लो आसा पळय कित्याक लागून दिल्लो आसा की 7 दिसां भितर तांकां टायम दिलो तुमी एक फायनलय दिल्लो आसा बाबा तुमी दिना जाल्यार तुमगेले लायसन्स ते रिवोक जातले म्हणून. आनी आतां तांकां लिगल ओपिनियन धाडपाचें फाटल्यान कारण कित्याक तेणी म्हाका दिसता 2.5 वर्सांक जी मिटींग चलताली पळय एकदांय मिटींग प्रोसिडींग म्हणटा केन्ना वाचलें ना. आनी काल इतले लोक थंय गेले तांकां तेणी हॅरेस करपा लागून आख्खे मिटींग प्रोसिडींग वाचलां कित्याक लोकांनी बेजार जावन वचची म्हणून. सांगपाचें मुद्दो कितें आहा हे परमेशा कडेन न्हू कसलेंच परमिशन ना की तेवूय एडमीट करतात तेंची रिप्लाय तेवूय एडमीट करता बाबा आमचे कडेन परमिशन ना म्हणून. पूण ते म्हणटात की पंचायतीक आपल्याक शोकस काडपाचो अधिकार ना म्हणून. आतां जर पंचायतीक जर शोकस काडपाचो अधिकार ना जाल्यार पंचायतीक लायसनूय दिवपाचो अधिकार ना जाता. लोकांक तुमी कितले फावटी लोकांक रस्त्यार हाडटले. आतां आख्खो गोंय उठपा जाय काय ते म्हाका सरकाराक ही मेसेज पावपाक तुमच्या माध्यमांतल्यान आमगे लोकांक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांगा हाडपा जाय काय सरकार हेजेर कितें एक्शन घेतलो. हे पंचायतीचो कारबार चलयला पळय न्हू हे एडवोकेटाची लिगल वीक घेवपाक एडवोकेटाक 1 कोटी 20 लाख रुपया बील जाल्लें आसा.